पळय सो गाईज आम्ही आंबे घेतलेले असा 2 डझन कांटा वया पॅक करता पळय काका गोल्ड सो करूया मातशें आतां सरप्राईज तेका बर्थडेचो की कसले कसले आगे मसाले आनी चिकन मसालो असा भाजको असा मालवणी असा मालवणी बीन सगळें आहा आम्ही अनेक 2 पॅकेटा घेतली पळय काय बरें जेतात हे केसा आहे टेस्ट सो गायज आयज आमी येयल्लेली आसा मार्केटान खंयच्यान सावंतवाडी आंबे व्हरपाक आतां तुमकां हांव दाखयता आंब्यांची रेट हांगासर कशी आसा ती हांवें हांगा पयलींच कॅमेरा चालू दवरला सगळे आंबे चालू हांगाच्यान सगळे आंबे चालू गायज म्हाका दिसता थोडे लोक न्हिदोंक गेल्या कशे गे आंबे ते कितें गे गोटा गोटा कशी हे घेऊया न्हू कितले घेऊया 2 डझन हय 2 डझन घेता काय कमी ना वो केसर खंय 400 रुपया डझन आणि हे हापूस हे कितले गे 400 आणि हे 700 रुपया खंय डझन खूप असा आंबे हांगा सावंतवाडी हे काकी कडेन येवन घेवच्या तुमी पायरी आसा पायरी कशी 450 रुपया पायरी पळय सो गाईज आमी आंबे घेतलेले आसा 2 डझन तरी चित्ता आनीक घेवंक पळयता कशें कितें तें आनी हो फूल मार्केट आंब्यांचो पळया सगळ्याक आंबे आहा पळय सावंतवाडी हा गोंयान न्हू वाडीक हांगासर ही पळय कांटा आहाय पळय हांगा अरे वा आफ्टर लॉंग टायम ओके सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता आमी येयल्लेले आसा आयज मँगो घेवपाक आनी मँगो खूब सवाय आहा हांगासर बरें आहा किती कांटा कशी गे 50 रुपया गे कांटा दाखय कांटा वया बरी हा गोड हा घेऊया ते एक दे हय कांटा ती इकडे हांगासर घेवं शकता तुम्ही सो गायज आम्ही आंबे घेतलेले आसा आता निरपणच पळोवया धांवता आले हांगासर मोऱ्यावू लक्ष मारता पळय कितले आंबे येयल्लेले आसा ते हांगासर आंबे तोरा सगळे आंबेच पळयात बाबा म्हाज्या कशे रे आंबे मोठी व्हडले हय तांकां रोखडेच कळटा गोंयकार म्हणून कळ्ळे न्हू हय. तांकां गोंयकार म्हणून कळ्ळे न्हू जाल्यार ते 400 रुपयाचे आंबे 700 रुपया म्हणटात म्हणटात पूण कितें आहा आमी एकेच बायले कडेन येतात न्हू खूब वर्सां जालीं ती आमकां वळखता म्हणून कितें जालें आमकां ती रेट सारकी दिता हय नाजाल्यार बापायल्यो रेटी बसत सांगतात गायज आतां आमी येयला आमचो बरो फेवरेट मसालो व्हरपाक हांगासर आमी कितल्या फावटी येयल्लेली हेज्या पयलीं शॉप बंद आसलेलें सो आयज आमकां फायनली हे शॉप ओपन गावलें बरो मसालो घेवया कोण ना दिसता हांगा काकी आसा खूप तेंप खूब? येताली बंद आसताली आमी 5-6 फावटी येयल्ली बंद आसली हय कितल्यांक जाणां म्हणजे 2-3 बीन अशी 3 खूपदां म्हाका दिसता 5दां तरी येयली बंद आसली म्हणटा आयज गावल्यार गावले चल म्हटलें गरम मसालो दाखय म्हाका हय हय नुस्तो कडे कसले कसले मसाले आहा आयज दवरूंक ना भायर तिने डिस्प्लेक पूण भितर आहा तिची भितर तेंचे हे कशी आहा फॅक्टरी कशी म्हणजे ती करतात ओके पळय आतां हांगा सगळे ते अशी दावून दवरता आयजूच ना दवरूंक तेंच्यांनी खूब तरेचे मसाले आहा तेजे कडेन आनी आमी मोस्ट ऑफ द टायम ह्या वाटेन येयले ह्या वाटेन तर आमी मोस्ट ऑफ द टायम येयले जाल्यार हांगासरलेच मसाले घेता बेस्ट जाता रोस बीन चिकन बिकन बेस्ट जाता आमच्या रोसाक बी हांगासरलोच मसालो आमी यूज करता बेस्ट सारको टेस्ट हे पळय कशें घेता ती पॅकेट हे 110 रुपये हां वयस पळय कितले सवाय पळय तिजे कडेन 110 रुपये गरम मसालो न्हू हो हय गरम मसालो आनी कितें जाय पुरो हे पुरो हय आनीक 2 हाड काकी आनी
आनीक 2 पॅकेटां घेतली. ते बरें पडटा न्हू. केन्ना काकी गावात नेम ना, केन्ना आसता केन्ना बंद आसता देव जाणा. आणि हे पळय हे घेतले आमी. धर घे काकी कितले जाले ते काट तुझे. पळय मसाल्याची पॅकेटां हीच मसालो ना आनीक व्हरायटी आहा. खूप आहे तिच्याकडे. आणि मराठी मसाले खूप तरेचे आहा. काकी कसले कसले आगे मसाले आणि चिकन मसालो असा, भाजको असा, मालवणी असा. मालवणी बीन सगळे आहा न्हू. जाव त्याचो रोस बीस बरो आता. रोज चिकन बी हे पळय हे आता आमी घेतलेले आसा बेस्ट सारखे. रोडाकूच आहा पळय. आणि खूप आहा तिच्याकडे मसाले. सांगता तितले उणे न्हू गे. चल बरें करून थँक्यू. येता हे काबार जाले काय येता मागीर परत तुझे आम हय. The next day. ओके. सो गाईज आयज जावन आसा फाल्यां अंकिताचो बर्थडे. सो हांव येयल्लो आसा काका कडेन शॉपार हांगासर. फाटल्या फावटी खूब जाणांनी विचारलेलो तेजो नंबर म्हाका. काका तुजो नंबर सांग रे. 9881 28 6980 तेजो नंबर. तुम्ही येवन हांगासर जाय ते घेवं शकता. फाल्यां सद्या अंकिताचो बर्थडे. हांव कितें तरी बारीकशें गोल्ड कितें घेवंक सोदता. सो लेट्स सी पळोवया कितें मेळटा तें आमकां आनी घेवया. आनी बरें सरप्रायजूय करया न्हू. सो गाईज हांवें घेतलेलें आसा बारीकशें गोल्ड. चड व्हडलें ना. पॅक करता पळय काका गोल्ड. सो करया मातशें आतां सरप्रायज ताका बर्थडेचो. धाकटुलो गिफ्ट काय. इट्स नॉट अ बीग. व्हडलो न्हू लाखांचो न्हू. व्हेरी स्मॉल बट येस ही डिजर्व्स इट. करता काका पॅक करता तो पळय. ओके. सो गायज तुमकां खबरूच आसा आकाचो बर्थडे जावन आसा. सो आमी मातशें लेट सेलिब्रेट केले विथ किड्स ना रे. बाकीचे सगळे थोडे जाण खंय गांवांक गेल्यात, थोडे जाण गांवांक आहा तेंचे भुरगे. आनी तरी आमी आमच्या फ्रेंडा वांगडा भायर सेलिब्रेट करतली सांजची बी नायस. लेट्स सी टायम मेळटा तसो न्हू. पळया चिकन जाली मरे ही. वाव. केल्या बांगड्याची थाली. माझी फेवरेट सुंगटां. सुंगटांची थाली पळय काय बरी दिसता ती पळोवपाक. तुम्ही पळोवंक शकता आयज आमी घेतलेली आसा सुंगटांची थाली. हे घेतल्या बांगड्याची थाली. आनी हांकां चिकन जाय आसलें खंय. हांकां नुस्तें नाका ना रे. कित्याक नाका रे नुस्तें. चिकन थाली इम्पॉर्टंट रे. ते नुस्तें खायनात. नुस्तें खायना इधर रे. गोवा में रुकता है और मच्छी नहीं खाता है. चला चालू करूया मरे. कर चल कर तू चालू कर. पळय काय बरें जेयतात. हे केशा आहे टेस्ट. मम्मी मम्मी खंय. गायस पळयात काय बरें जेयतात ते. सो गायज आमी येयलेले आसा रेस्टॉरंटाक जेवपाक. फिश थाली पळया. आनी हेंच्यांनी घेतल्या चिकन थाली. पळय बरें आहा रे जेवण. कोंकणीन सांग रे. बरें आहा. हय बरें आहा खंय. मम्मी बरं. पूरा खत्म करने का समजा मरे भोकू. ह्यो आमचो आतां गांवांक वयता खंय. ह्यो केन्नाच येवचो ना रिटर्न न्हू रे. आनी ह्योय वयता गांवांक एका म्हयन्याक लागून. आनी बाकीचे ऑलरेडी गांवांक पावलेले आसा न्हू रे हवे. होय जालें रे काबार. थकलो मरे तूं जेवन. तूंय थकलो रे. सो गायज इतले दीस जाले तुमकां आमी रियल लायफ स्टोरीज अलर्ट करपा खातीर घालता. आनी आमी डेली ब्लॉग्स तुमकां घालूंकूच ना. सो बर्थडेचे जे आमी सेलिब्रेशन केल्लेले धाकटुले तेय तुमकां आयज आमी लेट घालता. आनी तुमकां खबरूच आसा सिच्युएशन कितें जाल्लो आसा गोंयांत पळय तो रिगार्डींग आमचो गोंयचो साहेब. खरेंच बरें दिसोंक ना आयकोन. बट लेट्स सी केन्ना अरेस्ट करता तेका पळोवया न्हू. आनी फाल्यां तुमकां बरी तगडी स्टोरी घालता. घालपाची की ना ती सांगा आतां. तुमकां नाका जाल्यार घालिना. सो गायज आयज आमी येयल्लेली आसा आमच्या फ्रेश वेजिटेबल्स व्हरपाक. आनी गांवठी मिरसांगो आनी अळसाणो बी जे घरान युजफूल जाता
हे पळयात गायज कितें 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 चवळी आनी अळसाणो हय मगे आनी हांगासर गावतले तुमकां गांवठी भेणे आनी ही लौकी हे पळय हळद बिळद सगळे हांगासर गांवठी तुमकां गावतले साणा ही काकी मोयरा हालदोना रोड हो पळयात हांगासर आनी फुडसून पळयात हांगासर न्हू चिकनाचे शॉप आसतले त्याच रोडाचेर ही काकी आमची बसता सो तुमी हे फाल्यां बी येवपाचे आनी सगळे आमच्या काकीचे खोपोवपाचे ही काकी आमची ही म्हाजी काकी कळ्ळें न्हू गायज तुमकां हय न्हू गे काकी तुमी असोच सपोर्ट दाखोवपाचो हांगासर येवन पळयात गायज अळसाणो आनी ही कितें काकी चवळ्यो गोंयकारांक खबर आसा न्हू गे चवळ्यो बी कितें ती पावसाची तयारी करूंक जाय जाल्यार फटाफट येवपाचें हांगासर आनी कितें गे काकी सुक्यो मिरसांगो न्हू आतां गावतल्यो गांवट्यो ओके सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता शेंग्यांच्या आकान कितें तरी केला म्हाका फेवरेट म्हाका खूब लायक सारकी ग्रेवी रायस आसा मागीर मँगो हाडलेले पळय आमी मँगो आसा पळय कितले बरें आहा सारकें आनी गोड गोड सारकें आनी आमच्या मुखार सॅलड आसा आयज इतल्या दिसांनी आनी हो म्हाजो गोप्रोचो माउंट हांगाच दवरलेलो आसा चलो हांव वयता आतां जेवपाक म्हाका खूब भूक लागल्या सारकी सो गायज म्हाका खबर आहा तुमकां तर अशें जाणा जावंक जाय आसतलें की अवीन म्हाका कितें गिफ्ट दिला ते बर्थडे सो गायज तुमकां हांव दाखयता हे पळयात गायज हे पळयात दाखया सो गायज हांवें हाका काडलेलें आसा गोल्ड सॉरी फोकस कित्याक जायना ओके हे पळय सो गायज हांवें हाडलेलें आहा हाका डायमंड इयरींग हे पळया भांगराचे आनी खंयसून घेतला तें तुमकां खबरूच आसा आनी तरी तुमकां जाय जाल्यार घालता हे पळय हांगासर तुमी हेका कॉन्टेक्ट करून तुमी वचों शकता थंय तर आमचो नंबर मागीर फोन मारून जाल्यार थंय तुमकां आमचो नंबर मेळपाक मुश्कील कित्याक आमी थंय नंबर दिवंक ना सो तुमी नंबर मागपा खातीर थंय त्या काकाक त्रास करूं नाका पळया गायज डायमंड इयरींग हे आनी हे पडले 35,000 आकाक कशें लागले म्हाका खूब लायक जाले अवी डायमंड इयरींग खरें हय आनी गायज तुमी म्हाका बेगीच्या बेगीन सांगा हांवें कितें करपाचें पळय तें तुमच्या खातीर नेवी तगडी स्टोरी घालची की ना हांवें शूट करून दवरलेली आसा फक्त तुमी सांगा घाला म्हणून हांव बी घालपाक रेडी आसा बरें आसा सो येस चॅनलाचेर तर नेवे आहा लायक शेअर सबस्क्रायब हांव मेळटा तुमकां नेवे आनी इंट्रस्टींग विडियोन टील देन हांव हेजो नखरे पळयता हांगासर ते घालता काडटा कितें करीत हांव दोसून जाल्यार नेवे नेवे म्हाजे इयरींग येयला एक्साइटमेंट आसतात न्हू गायज